आमच्या बिचोले तालुक्यात काल एक अशें इन्सिडंट घडलो की एके बायलेचे मंगळसूत्र हेले 10 लाखाचे. त्यात पयलीं अश्यो 4 गोश्टी आमच्या बिचोले तालुक्यात घडलेल्यो आहा. आपूण पुलीस म्हणून सांगून वस्ती गायब करपाची ह्यो आतां वाडत आहा. तेन्ना हेचेर पुलिसांनी दखल घेवन बेगींतल्या बेगीन तांकां अरेस्ट करचें. आणि काय फाटी मये म्हाका दिसता असोच एक प्रकार. मयार माळा येल्ली अशें खोटें सांगून कितें आपूण हांगासलो थंयसरलो म्हणून अशें बेश्टे फोटोन कितें करता ते तेंचे कडेन जादू आहा कितें तेंच कळना न्हू. होच प्रसंग आसा. तेन्ना लोकांनी सगळ्यांनी सशक्त रावंक जाय. अशें असल्या मनशांक बळी पडोंक जायना. आणि पोलिसे कडेन कितें मागणी आहा? पुलिसाची मागणी बेगींतल्या बेगीन असल्या मनशांक धरूंक जाय. नाल्यार परत आनीक वाडटली. आणि भायर भोंवपाक सुद्धा भायर भोंवपाक सुद्धा भंय. दिवचलच्या 12 नगर वाठारात रावपी माधवी नायक ही बायल शारांतल्या बंदरवाड्याचेर रावपी आपले एके इश्टिणी कडेन वताली. दिवचलच्या बाजाराक लागून आशिल्ल्या दूध सोसायटी कडेन पावतकीच थंय कॉर्नराचेर उबो आशिल्ल्या एक मनीस माधवी नायक हिका आपोवपाक लागलो. हो मनीस आपणाक नेमको कित्याक आपयता हे विचारपाक माधवी नायक ही त्या मनशा कडेन गेली. ज्या मनशान माधवी नायक हिका आपयल्ली त्या मनशान हेल्मेट घातिल्ले. माधवी नायक ही त्या मनशा कडेन पावता म्हणसर थंय आनीक एक तरणाटो हजर जालो. ज्या तरणाट्यान तोंडाक स्कार्फ बांदिल्लो. माधवी नायक हिने त्या मनशाक विचारले तेन्ना आपूण पुलीस आसा आणि सध्या बाजारात काय चोर भोंवतात जे चोर बायलांच्या आंगावयल्यो भांगराच्यो वस्ती फारायतात. तेन्ना सध्या भांगराच्यो वस्ती आंगाचेर घालून भोंवप सामकें धोक्याचें आसा अशें सांगून त्या मनशान माधवी नायक हिका गळ्यांतले मंगळसूत्र काडपाक लायले. माधवी नायक हिणें मंगळसूत्र काडल्या उपरांत त्या मनशान ते मंगळसूत्र एका कागदाचे पुडयेंत बांदून ती पुडी माधवी नायक हिका दिली आणि आता तूं सुशेगाद वच अशें सांगलें. उपरांत माधवी ती पुडी घेवन घरा आयली. घरा येवन पळयत जाल्यार ते पुडयेन मंगळसूत्र न्हय जाल्यार चक्क गुणे आशिल्ले. ते पळयतकीच आपणाक फटयला हे माधवी नायक हिच्या लक्षांत आयलें आणि तिचेर कपालाचेर हात मारपाची पाळी आयली. हे विशीं दिवचल पुलिशेक कळटकीच पुलिशेन घडणूक थळाचेर येवन CCTV फुटेज घेतिल्ली आसा. जे CCTV फुटेजीत जे 2 जाण मनीस आशिल्ले ते 2गूय जाण दुचाकी वयल्यान पळयिल्ल्याचे दिसून आयला. हे विशीं दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. कांय म्हयन्या पयलीं म्हळ्यार फाटले 9 म्हयन्या पयलीं दिवचल शारांत असोच एक प्रकार घडिल्लो. दिवचलच्या ग्रावंडा कडेन एका कॉर्नराचेर आशिल्ल्या दुकानदाराक अशीच कारणां सांगून ह्या बोगस पोलिसांनी त्याच्या आंगावयली भांगराची सरपळी घेवन फुज्ज्यो काडिल्ल्यो. हाचे वयल्यान दिवचलच्या शारांत बोगस पुलीस भोंवतात आसूं येता असो एक अदमास आसा. पुलिशेन ते दिकेन तपास करून ह्या बोगस पुलिसांक धरचें आनी लोकां मदीं निर्माण जाल्लो भंय पयस करचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.